आयज आमी आयजी आणि डीजीपीक मेळपाक आयिल्ले, एक मेमोरेंडम दिवपाक आयिल्ले. आमचो वांगडी बाब हनुमंत परब, जो फाटलीं म्हाका दिसता 20 वर्सां तरी सोशल एक्टिविस्ट म्हणून काम करता आणि सोशल फिल्डान तेणें बऱ्यापैकी मोठें काम केल्लें आसा. त्या मनशाक वाळपय पोलीस स्टेशनान हिस्ट्री शीटर लिस्टान नाव ॲड केल्याची पेपरान बातमी आयली आणि हनुमंत परबान जेन्ना तांकां विचारलें, बाबा रे हें कसली नोटीस तुमी धाडल्या, जाल्यार यू आर एडेड इन हिस्ट्री शीटर्स लिस्ट अशें तेंच्यांनी सांगलें. सो आमकां सगळ्यांक हें आयकून शॉक बसलो. ताका लागून आमी ज्यो सगळ्यो संघटना आसात, आमी वांगडा बरीचशीं आंदोलनां केलीं. भ्रश्टाचार विरोधी आंदोलन, फार्मर्सा खातीर तांणी इंडिपेंडंटली पिसुर्ल्या खातीर केल्लें आंदोलन, किंवा आनीक गोरक्षा खातीर गोवंश रक्षा अभियानाचो अध्यक्ष आसा, वाळपय गोशाळेचो अध्यक्ष आसा, सो गोरक्षा खातीर केल्लें आंदोलन. अशा अनेक आंदोलनांनी तो भाग घेवन लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आनी समाजाक एक दिशा दिवपा खातीर, समाजाचें बरें करपा खातीर जो झगडटा, ताका एक क्रिमिनल लिस्टान घालता, हे सामकी शर्मेची गोष्ट आसा आणि ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करता. सो वाळपय पोलीस स्टेशनान आपली चूक सुधारची. जे कोण वाळपय पोलीस स्टेशनान अधिकारी आसा तेंच्यांनी रोखडेच इमिजिएटली तें नाव त्या लिस्टांसून काडून उडोवचें आणि जर ते पर्सनल सूडबुद्धीन तेचें नाव जर तेंच्यांनी घातलेलें आसात जाल्यार वरिश्ठां कडेन आमी आयज मागणी करपाक आयिल्ले की तेंच्यांनी तांकां समज दिवन तेचें नाव जें आसा तें त्या लिस्टांसून काडचें, जाका लागून सामाजीक आंदोलन करपी जो मनीस आसा ताका हॅरसमेंट जावची न्हू. आयज एक प्रकारची हॅरसमेंट आसा. जो समाजा खातीर काम करपाक वयता ताका आयज त्रासान घातल्या भशेन हें तंत्र जें आसा तें काम करता, हें जावचें न्हू म्हणून आमी निवेदन दिवपाक आयिल्ले आसात आणि ते आतांच आमी निवेदन दिलां आणि आता फुडें कसो विशय जाता तो मागीर पळयतले. डीजीपीन कितें सांगलां तुमकां? तेंची प्रत्यक्ष भेट जावंक ना, कित्याक तेंची आयज विकली मिटींग चालू आसली आणि मिटींग सोंपल्या उपरांत रोखडेच ते भायर सरले म्हणटूच आमकां मेळोंक पावोंक ना. पूण तेंच्या मेरेन आमी पत्र पावयल्लें आसा आणि रोखडीच आमी तेंचो वेळ घेवन अपॉइंटमेंट घेवन तेंच्या कडेन पर्सनली मेळटले. खंयच्यो ऑर्गनायझेशन खंयच्यो ऑर्गनायझेशन? सगळी आमची हिंदुत्ववादी ऑर्गनायझेशन, आध्यात्मिक संघटना, गोरक्षण गो सेवे खातीर ज्यो संघटना आसात त्यो, मागीर सगळ्यो गोशाळांचे सगळे अध्यक्ष, अशे सगळे जाण आमी आयज येयल्ले हांगासर. प्राणी संघटना. ओके.